तांचो एक जो महत्वाचो मुद्दो हा की हेडमास्टर्साक सुद्दां हे 31 जानेवारीक सर्क्युलर येतकीर कळ्ळें यू आर नॉट टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. दुसरो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इशू काडला तांणी. तुमी ह्या दोन्ही इशू कडेन कशें पळयतात आनी तुमचो हो जो एप्रिलाक सुरवातीचो आसा ताजेर तुमचो व्यू कितें? म्हाका दिसता हेडमास्टरांक इन्फॉर्म केलें ना ही गजाल बरोबर. जानेवारीक इन्फॉर्म जाला ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन सर्क्युलर काडून. पूण म्हाका दिसता एवरी रिस्पॉन्सिबल हेडमास्टर जेन्ना NEP नवी इंट्रोड्यूस जाल्या तेन्ना हेडमास्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हेडमास्टर इज अ ब्रिज बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स. पेरंट्स आसात, मागीर मॅनेजमेंट आसात, स्टुडंट्स आसात. सो रिस्पॉन्सिबल हेडमास्टर जे आशिल्ले तांणी म्हाका दिसता की हो ट्रॅक दवरिल्लो विथ द डिपार्टमेंट, विथ वॉट इज हॅपनिंग इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन विथ रिगार्ड्स टू NEP. आनी बरेचशे हेडमास्टरांक खबर आशिल्लें की एप्रिलाक न्यू एकाडेमीक इयर बेगीन जातलें म्हणून. दीस इज रिगार्डिंग द हेडमास्टर्सांक कितलें खबर आशिल्लें नव्या बदला बाबतींत अजिबात बाबतींत. नाव विथ रिगार्ड्स टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर, जर एप्रिलाक सुरू करता आसत जर जायत स्कूल जाल्यार द मॅटर इज ओन्ली हीट हो एकच, बिकॉज अदरवायज इन्फ्रास्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम न्ही. जून आसत, जुलय आसत आनी एप्रील. आतां आय एग्री दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर हें जावपाक जाय, अपडेट जावपाक जाय. लायक फॉर एग्जाम्पल क्लासी स्पेशियस आसपाक जाय, वेंटिलेशन सारकें आसपाक जाय, कुलिंग सारकें आसपाक जाय, उदकाची वेवस्था सारकी आसपाक जाय. सो बऱ्याचशा स्कुलांनी ही ना. पूण ना म्हणून आमी रावतले काय कितें? काय लेट स्टार्ट आनी जश्यो डिफिकल्टीज येता तश्यो आमी मुखार वचत रावया. इफ पॉझिटिव्हिटी घेवन जर आमी एज्युकेशनाक जर काम करतले जाल्यार म्हाका दिसता की सुरू जावपाची गरज आसा. कारण बरेचशा स्कुलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी डेव्हलप जावपाची गरज आसा. तें म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंटान मॅनेजमेंटाक हेल्प करपाची खूब गरज आसा. फायनान्शियल हेल्प टू प्रोवायड बाय प्रोवायडींग वॉटर कुलर्स आसत किंवा प्रॉपर फॅन आसत किंवा बाकीचे सगळे हीट आमी फेस करपाचे नदरेंतल्यान जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो सगळो जर दिलो जाल्यार बरेचशा प्रमाणात हो प्रश्न सुटूं. बट तुमी म्हणटा ऑन प्रिंसिपल एप्रिलाक स्टार्ट करपाक हरकत आसपा जायना. म्हाका दिसता जावचें म्हणून इतल्याच खातीर की म्हजें सिन्सियर मत अशें की आतां कितें जालां न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक लागून नवे वोकेशनल डिसिप्लिनरी एरियाज आयल्यात, स्कील बेस्ड कोर्सीस आयल्यात आनी एकूण ज्या तरेन समाज मुखार वता, काळ मुखार वता त्या प्रमाणे भुरगो फक्त तितल्याच पुरतो मर्यादीत उरून तागेलो हें उपकारना. आयज ताका वेगळे वेगळे डिसिप्लिनरी एरियाज ताणें हें करपाची गरज आसा, शिकपाची गरज आसा. आनी त्या नदरेंतल्यान जेन्ना ऑब्वियसली जेन्ना सिलेबसाचो आवाठ वाडला तेन्ना टायम वाडपाकच जाय.